उस्कय न्हंयत खुबे काडूंक गेल्लो बस्तोडेचो भुरगो बुडलो. प्रथमेश प्रकाश साताडेकार 24 वर्सांचो चौगा इश्टां बरोबर सकाळीं उस्कय न्हंयत खुबे काडूंक म्हूण गेल्लो. ताका उदकाचो अदमास खंय आयलो ना. लोकांनी फायर ब्रिगेड आनी पुलिसांक आपोवन बॉडी काडली. म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांत पोस्टमॉर्टम केलो. भुरग्यां कडेन ह्यो सुटयो ज्यो पडल्या, सुटयो म्हणजे लॉकडावन आहा तेजो फायदो घेवन ते भायर सरतात, खेळटात, काय अशें एका न्हंयनी वयतात नुस्तें काडपाक, खुबे काडपाक. ते करचें न्हू. म्हाजी विनंती आहा सरपंच की कोणेनूच घरांतले भायर सरचें न्हू. मागीर अशे इन्सिडंट जाता आनी आतां तेंच्या घरकारांक तेजो एक वाडलेलो चेडो 23 वर्साचो ना जालो. सो हांव लोकां कडेन, आवय बापाय कडेन, भुरग्यां कडेन मागता की तांकां धाडचें न्हू अशें न्हंयनी जावं खेळपा पासून. कित्याक सद्या तरी हें आहा ह्या फायदो घेवन आतां हें जालो आनी तो मरण पावलो. कांय कारणान भुरगे खूब येतात खुबे धरपाक म्हणून. आमी सांगलें सुद्दां जाल्यार ते कोण आयकनात. ते आमकां शेपाता सांगतात की तुमकां खावंक जाय म्हणून आमकां सांगतात. तकूत आमी ते सांगपाचें मातशें कमी केलें. तरी आसून लोक खूब येतात कारण तो कितें सकाळी फुडें 9 सुमार गेलो आनी त्या उदकाच्या लोटा बरोबर तो लोटलो आनी तो हें जालो.